ही प्रेस ब्रिफींग घेवपाक कारण म्हणल्यार उगडार हाडपाक की कशे भाशेन पुलीस मेशनरी गव्हर्मेंट मेशनरी हाचो दुरुपयोग जाता, मिसयूज जाता, लोकांचेर फॉल्स कंप्लेन घालपाक आनी बोगस FIR नोंद करपाक. ह्या खातीर आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. आनी हे जे सगळे कारस्थान जे चल्ले आसा ते इन रिगार्ड टू द SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे आसा इलेक्शन रोलाचे त्या बाबतींत चलता. तुमकां याद आसतली, तुमीच रिपोर्ट केल्ले आसा बेस्ड ऑन अ प्रेस नोट. एक प्रेस नोट इश्यू केल्लो साउथ गोवा पुलिसान. हो प्रेस ह्या हेचेर हे दिल्लें की साउथ गोवा हितून कितली FIR नोंद जाल्या त्या दिसाक समजलें ऑन 13 to 14th of December. आनी तातूंत नंबर 3 आसा एक FIR जी रेजिस्टर जाल्ली म्हाजेर. आनी तातूंत सांगता की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट on 26th of November 2025 a program held at the district library Naveli, Margaon. The accused person, namely Savio Coutinho, resident of Naveli, unlawfully trespassed into a designated area that was exclusively reserved for the staff of the polling part number 15. The accused interfered with the ongoing electoral enrollment and verification process and further threatened the BLO Damodar Nigari with dire consequences, and accused also recorded videos of the BLO and obstructed him while discharging his lawful duties. Under section 131, 351(1), 329 of BNS 2023. So ह्या सेक्शनाचेर FIR नोंद जाता. तातूंत ट्रेसपास आयलो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्युटी जाले. आनी लास्ट टायम आमी सांगिल्लें की जेन्ना म्हाका फस्टच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें सांगिल्लें की फॅक्ट जो सांगिल्लो की लायब्ररी प्रिमायसिसान, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी प्रिमायसिसान हांवें पांय दिले जाल्यार 2-3 म्हयने जाले. 26 नोव्हेंबर सोडच, 26 नोव्हेंबर आदी सुद्दां 3 म्हयने पयलीं हांव पांय दिवना लायब्ररी भितर. हें हांवें तुमकां सांगिल्लें. आज तुमकां आनीक तेजे व्हडले फॅक्ट सांगपाक सोदता. जे डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी, आय मीन लायब्ररी ऑथॉरिटीज आहा, सेंट्रल लायब्ररी, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी इज कमिंग अंडर द क्युरेटर ऑफ सेंट्रल लायब्ररी. आता लायब्ररी स्वता सांगता, हांवें RTI घातली लायब्ररी डिटेल्स मागपाक की SIRचे कसले कसले प्रोग्राम चल्ल्या आनी 26 तारखेर कितें चल्लें हें सगळें हांवें मागिल्लें. सो तातूंत ते म्हाका डायरेक्टली सांगता पळय, पॉयंट नंबर 1 to 6 हो पॉयंट घातिल्ले हांवें मागिल्लें कॉरस्पॉन्डन्स इलेक्शन कमिशनाचे त्यांची कॉरस्पॉन्डन्स कितें केलें. सो हे भाशेन 6 पॉयंट मागिल्ले. आनी प्लस स्पेसिफिकली हांवें मागिल्लें की 26 नोव्हेंबर ह्या दिसाक कसलो प्रोग्राम जाल्लो काय म्हण साउथ डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी भितर. सो ताणें आमकां सामकें क्लियर बरोवन दिल्लें आहा की साउथ डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी इलेक्शनाचे कसलेय कामां यूज जायना ना, म्हणल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाक कसले कामां यूज जाता. म्हणजे दीस प्रिमायसेस आर नॉट एट ऑल यूज बाय द इलेक्शन कमिशन or even the BLOs for that matter. जाल्यार एक कसली फटींगपणां. पुलीस जेन्ना सांगता की हें केल्लें आहा म्हण, आमी लायब्ररी ट्रेसपास केल्लें, ट्रेसपासाचो तूं आमचें सेक्शन घालता, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून तूं आमचें सेक्शन घालता. जे इन्सिडंट जावंकूच ना त्या बेसिसाचेर तुमी आमचे FIR घालता. चीफ मिनिस्टर आयलो हांगा गेल्ले वर्सा 1-1.5 वर्स पयलीं, आनी मडगांव येयल्ले फाटी तो सांगता मडगांवकारांनी भिवपाची गरज ना म्हण. हांगा सांगपाक म्हणल्यार चड गरज आहा लोकांनी भिवपाक. एकूच कारणां लागून कित्याक असले फेक केसीस घालतात, फेक केसीस घालून लोकांक हें करपाक सोदतात. हें हांवें जेन्ना त्या टायमार जेन्ना हांवें क्लॅरिफिकेशन दिलें की हांव लायब्ररी पांयार दिवना म्हण, इमिजिएटली नेक्स्ट डे आनीक कंप्लेन जाता फातोर्डा पुलीस स्टेशनार. आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाता की हांव हांगा गेलो मामलेदार ऑफिसान गेलो आनी तेंगे टेबला वयल्यान एक पेपर काडले. आतां आनी हो इन्सिडंट जालो म्हणटा ते 5 तारखेर आमी मामलेदार ऑफिसान गेले. आमी डिनाय करीत ना समजला, कित्याक 4 तारखेरसून एन्युमरेशन फॉर्माचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाक लागलें. सो आमकां जें ट्रेनिंग मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमी खबर काडपाक गेल्ले की 4 तारखेर कितले फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन जालें काय म्हणून. आनी आमी मागले, ते ऑफिशल जो आशिल्लो तेजे कडेन मागले. तेणी प्रिंट काडून दिला आमकां.
एक्चुअल प्रिंट काढून दिला आणि हो प्रिंट मागीर हांव प्रेस देखून घेवन तुमकां दाखयल्ले की 4 तारखेर कितले फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जाला आणि त्या हितून आमी उगड्यार हाडलें की 50-60% डिस्ट्रीब्यूशन जाला म्हण दाखयता ते एकूच दिसान, जे शक्य नाशिल्लें. 300-400 फॉर्मां एक दिसा डिस्ट्रीब्यूट जावपाक 295, 462 हे भाशेन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट जाल्या म्हणटा ते एक दिसा भितर शक्यच नाशिल्लें तशें. इनफॅक्ट आमी जेन्ना थोडे बीएलओक उलयला तेन्ना एक बीएलओन तरी सामकें आमकां खूब सांगला की आमी स्टार्टच करूं ना म्हणून. 5 तारखेर सांगता आमकां, म्हणजे 4 तारखेरूय करूं ना, 5 तारखेरूय करूं ना, कित्याक आपण आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हण आनी आपण फाल्यां फाल साकून आमी स्टार्ट करतलो. आनी इनस्पायट ऑफ दॅट हांगा फिगर दाखयताले की इतले फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जाला म्हणून. सो हे जे SIRाचे फ्रॉड जो आसा, जे मॅनिप्युलेशन जे आसा ते आमी एक्सपोज करता म्हण आमचे हे भाशेन केसी घालतात. आतां हे 4 तारखेर जाल्ले इन्सिडंट मामलेदार ऑफिसान 5 तारखेर, जाल्यार कंप्लेन जाता केन्ना 12 तारखेर 12th of November. समजलं, 12th of November कंप्लेन जाता. म्हणजे इतले टायम कित्याक लागलो हे करपाक? सपोज फॉरेन ते आमचे भाशेन एब्यूज केल्लो जाल्यार इतले टायम लागपाक गरज नासली. तो जो ऑफिशियल आहा तो हे करता आनी ते जाल्यार म्हाका दिसना इवन ते 8 नोव्हेंबराक गेले म्हण, कित्याक एंड इनवर्ड सुद्दां ना ताजेर. हे चोवपाक दिसता की ह्या डिसेंबराक घातला फक्त तेका एक आनी बॅकिंग दिवपाक. समजलें, हे भाशेन मॅनिप्युलेशन चलता, हे भाशेन पुलिसाचो हे जाता आनी पुलिसूय बी कशे भाशेन हे भाशेन आमची पॉलिटिशियनां पपेट जाता ते आमकां समजना. आनी कंप्लेन करता कोण बीएलओ? आमी कंटिन्युअसली सांगत आसा बोगस वोटर्स आसा खंय आझाद नगर आनी मोदी नगर ह्या हेजेर आमी आवाज काडीत आसा हांगा बोगस वोटर्स आहा म्हण. आमी लेटर सुद्दां दिली इलेक्शन कमिशनाक की पार्ट नंबर 15 हो जो पार्ट नंबर 15 आसा थंय एक्चुअल आझाद नगरा एरिया ती तिनूय सायडीन कंपाऊंड वॉल, एक सायडीन रोड आसा आनी थंय 100 वयर घर ना, 125 दर्या म्हणलें. पण तूं जेन्ना घर नंबर मेजता रोलाचेर जाल्यार 280 घर जाता. ती कशी? सो हे आमी उगड्यार हाडपाक सोदताले. 800 वोटर एक येदेशे कुडक्याक 800 वोटर्स म्हणजे डबल लेयर. म्हणजे कशें, म्हाका तो युनिट अलॉट जाल्लो कोंकण रेल्वेंतल्यान, हांवें तो युनिट शिफ्ट जाल्लो, हांवें फ्लॅट घेतला आनी हांवें काडला आनी भाड्यान दवरलें हांगा. सो मुगेलेय नांव आसा, भाडेकारालेय नांव आसा. मुगेल तो फर्स्ट भाडेकार तो गेलो, दुसरो येयलो, ताजें नांव एड जालें. सो हे भाशेन मल्टी लेयर्स थंय एड जाल्ले, ते कारणाक लागून इतली वाडिल्लें आसा. सो हे आमी एक्सपोज करपाक जेन्ना आमी प्रयत्न प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा. सो आमी 27th of November आमची पार्टी काँग्रेस पार्टीन आमी चीफ इलेक्शन कमिशनाक लेटर केली गिविंग ऑल द फॅक्ट्स. समजलं, ते बेसिसाचेर 28th of November चीफ इलेक्शन कमिशनान हांचे कडेन एक्सप्लेनेशन मागलें रिपोर्ट दिवच म्हणून. आनी त्या टायमार साकून ह्यो सगळ्यो कंप्लेन स्टार्ट जाल्यो, कित्याक इतले ज्यो कंप्लेन्स आसा ते 28 साकून. म्हळ्यार तुमी एक्चुअल जो SIR जो मोटीव आसा, जे इंटेन्शन आहा की रोल्स क्लीन करपाक, ते खंय सर्व जायना. हांगा दिसून येता की बोगस वोटर्स आहा ते आमच्या मडगांवच्या आमदाराक कायम दवरपा जाय, तेका लागून आमचे फेक केसीस घालता. आमी डिमांड करता, कित्याक हें तेजेंच कारस्थान हांव सामको खात्रीन सांगूं शकता. हाका चीफ मिनिस्टरान सॅक करचो फ्रॉम एज अ PWD मिनिस्टर, नाजाल्यार राव तुमकां BJPक सामको तो शिमतरी व्हरून पावोवपाक तयारी दवरा तुमी. कित्याक हो जो मनीस आसा असले हे भाशेन फेक कंप्लेन्स घालून फेक लोकांक थ्रेटनिंग करून हे तेका कारस्थान चालूच आसा. आनी तेका तुमी आमी डिमांड करता एका सॅक करचो, नाजाल्यार BJPन तयार रावचें तुमची शेनरी जावपा आहा ती. कंप्लेनी घेतल्या पळय, नांव ना कोणी घातल्या ती कंप्लेन? घातला ते हा कोणी घालता, कोण एक तो निगारी म्हण, दामोदर निगारी म्हण. त्याची कितें जाता? तो सांगता तेणी कंप्लेन केला की आमी ताका धमकी दिल्या आनी तो जे काम करताले ते आमी आडायला म्हण. पूण अशें कितें जाल्लें? इन्सिडंटूच जावना कसलो. बेश्टीच घेतला. एक्झॅक्टली. इनफॅक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जेन्ना आमी आझाद नगरान भोंवताले, आमचे कडेन व्हिडिओ सुद्दां आहा, आमी डोर टू डोर भोंवताले, प्रत्येक घरान आमकां सांगलें की आमकां एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मेळना. सडनली हो खंयच्यान तरी येयलो आनी आमकां जाप केली आनी तेणें सांगलें की आमी तेंका दिवना, कित्याक ते सांडयत म्हण फॉर्म. समजता, इतले बरे भाशेन उलोवप जाता, आमकां बरें हें सांगलें तेणें. आनी थ्रेटनिंगाक वयल्या व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स आहा आमचे कडेन, प्रूफ आहा सगळें. उलयताना हय, उलयताना तो येवन आमकां हात दिता. एक्झॅक्टली. ऑन द कॉन्ट्ररी ह्या जो मडगांवचो आमदार आसा ताजे जे हे आहा स्ट्रॉंग मॅन आहा ते येवन आमकां हे
आमच्या ऑब्स्ट्रक्शन हाडिल्लें व्हिडिओ सुद्दां तुमी सगळ्यांनी रिपोर्ट केल्ले आहा आतापासून कितले कंप्लेनी तुजेर जाल्या आतां सो इन्सिडंट्स दाखयता ते सो समजा असेच फेक सगळे ओके कळ्ळें? आणि कंप्लेनंट एकूच ना कंप्लेनंट डिफरंट डिफरंट हेच न्ही खंयचे कंप्लेनंट जे हे बुदार आहा ते हां. BLOs ऑफ मोतीनगर अँड BLOs ऑफ आझाद नगर समजला एमी हे केल्ले कंप्लेन सो ही जाण वेगळे वेगवेगळे इन्सिडंट साईट करतात नाव केलं सगळं इन्सिडंट साईट करतात विच हॅव नेवर अकर्ड पूण कंप्लेंट फकत तेणी बीएलओन कंप्लेंट फकत हांगाच केले काय आपल्या कलेक्टराकय सांगले अशें जाता म्हणून आपण कलेक्टरा कंप्लेन Complaint केली केली. आणि कलेक्टरान मागीर पुलिसान हे दिला ओके समजला आणि पुलिसान FIR रजिस्टर केला हां समजला ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉल्स कोण ते सोदा जेन्ना पळय लायब्ररी भितर कसलोच प्रोग्राम जावना त्या टायमार लायब्ररी ऑफेन्स जालो म्हण म्हणपाकच शकता तुम्ही कंप्लेंट तरी काय जावकूच नसलें लायब्ररी स्वतः सांगता न्ही स्टेट लायब्ररी आम्ही RTI घातले पळय ते स्वतः सांगता की आमचे प्रिमायसेस युजच जावना म्हण जाल्यार प्रोग्राम खंय चल्लो सर नाव कितें सर जाण कंप्लेंट केलं एक म्हणतो दामोदर निगारी आनी एक BLA हेचो BJPचो BLA कंप्लेन केला कोण तो एक मिनट BJPचो BLA हे केला कंप्लेन केली सिकंदर खान म्हण कोण सिकंदर खान म्हण ताणें कंप्लेन केली समजला पार्ट 15 समजला मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 6 विठ्ठल वेळगेकर हे खंय पडटा मोतीनगर पार्ट नंबर 6 मोतीनगर वेळगेकर हय मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 7 अगेन मोतीनगर गितेश बोरकर मागीर BLO ऑफ पार्ट नंबर 15 म्हणतो दामोदर निगारी आणि BLO ऑफ पार्ट नंबर 2 तीन बुथ आहा ते मोतीनगरात 2, 6 आणि 7 हो BLO ऑफ पार्ट नंबर 2 सुरेश जामनी आणि ते ऑफिसान तो ऑफिसर म्हणतो प्रदीप विडेकर ह्या प्रदीप विडेकरान आमकां सगळे आशिल्ले आमी ते दिसा 5 तारखेक आमच्यान गेल्ले आमकां तेका विचारलें कितली हें जालां डिस्ट्रिब्युशन जालां ताचे डिटेल्स मेळटले काय म्हण आणि त्या टायमार ताणें कंप्युटरांतल्यान हें करून प्रिंट काडून दिलें आमकां कितली जाल्या म्हण ते आमकां क्वेश्चन नाशिल्लें तें व्हरपाक टेबला वयर काडून व्हरपाक प्रदीप विडेकर तुमी आतां कितें म्हणून आता फुडें कितें करतले तुमी आमचे डिमांड आहा जे फेक कंप्लेंट्स हे केल्ले आहा समजला अननेसली फेक कंप्लेंट्स करून आमचे जे BLAs जावं हे प्रोसेस जो आमी मॉनिटर करता तेजेर खंय तरी हें घालपाक सोदता तेका भिरांत घालपाक सोदता समजला आनी सो दॅट वी शूड नॉट इनवॉल्व आवरसेल्स कित्याक आमचो जेन्ना नॅशनल लिडर राहुल गांधी SIRाक हें जावचें म्हण पार्टिसिपेट जावचें म्हण सतत सांगत आसा आणि त्या प्रमाणे आमी हो एक्सरसाइज सुरू केलो सो तांकां नाका कित्याक तांकां जाय हे सगळे कोर्ट चोरी आनी बोगस वोटर्स उरिल्ले सो ताका लागून आमचो मेन डिमांड म्हणतो चीफ मिनिस्टरान पयलीं सद्या मडगांवच्या आमदाराक सॅक करचो ताच्या मिनिस्ट्रींतल्यान बिकॉज इट इज अंडर हीज instance that all these complaints have been filed because he wants to maintain these bogus voters in these areas, Motinagar and Azadnagar. And secondly, the BLOs who are involved in filing false complaints should be suspended immediately. तुम्ही कलेक्टराक बरयतले I'm correctly 100%